नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. असेंब्लीचे विशय आसातच, पण कालच्यान आमी एक विशय जो उलयतात तो म्हळ्यार टायगर रिझर्वाचो. आनी काल आमी विस्कटावणी केल्ली हायकोर्टाच्या ऑर्डरीची. पण ह्या ऑर्डरीचो ऑन ग्रावंड परिणाम कितें ताजेर आमी आज चर्चा करतले. आनी त्याच बरोबर असेंब्लीतले कांय इश्यूय घेतले. सुरवात ह्या विशया वयल्यान करता की लोकांचेर हाजो परिणाम कितें जातलो. कारण आमकां एक गजाल कळ्ळें की जनावरां खातीर वाघा खातीर प्रोटेक्शन कितें आसतलें तें काल आमी पळयलें. जे गांव आज टायगर हॅबिटेटा भितर येतले, टायगर रिझर्वा भितर येतले, तांचे कितें जातलें, कशें जातलें हाजेर आमी भासाभास करतले. आनी 3 मानेस्त म्हजे बरोबर आमचे पांडुरंग गांवकर, संपादक गोवन वार्ताचे, आमचे किशोर नायक गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक, आनी द गोवन एवरीडेचे जॉयल आफान्सो. पांडुरंग, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता सुरवात हांवें तुजे कडच्यानच करप. कितें फरक पडटलो ऑन ग्रावंड? कारण तूं गांवांत कांय जाणां कडेन उलयलो आसतलो, लोकां कडेनूय उलयलो आसतलो, तज्ञां कडेनूय उलयलो आसतलो. तुका इनिशियल सेन्स कितें मेळटा की टायगर रिझर्व जातकीर कितले गांव आसात अभयारण्या भितर आनी तांची परिस्थिती कितें? हय, सगळ्यात पयलीं आमी पळोवया की 1999 जेन्ना हाजी अधिसूचना आयिल्ली म्हादय अभयारण्याची आनी नेत्रावळीची, तर म्हादयच्या हेतून भितर एक 3 नोटिफिकेशन आशिल्लो. एक आशिल्ली ती केरी रेंज, दुसरी आशिल्ली ती वाळपय रेंज आनी सरावंडींग एरिया, आनी तिसरी आशिल्ली ती नेत्रावळीची. सो म्हादयच्या अभयारण्याच्यो ज्यो बाउंड्रीज आसात किंवा जेचे आमी म्हणटा की गांवांच्या फॉरेस्टाचे लिमिट्स, म्हणजे गांवांतले फॉरेस्ट जे पडटात तेतून गवाणे, सिरसोडे, शिरंगुळी, करंजोळ, ब्रह्मकरमळी, शिंगणे, शळप बुद्रूक, कोजाळ, सुर्ला, वांयगिणी, गोलाळी, रिवे, हिवरे, चरावणे, पाली, कोपारडे, झरमे, झाडाणी, वांयगिणी, कडवळ, असोडे, देरोडे, दाबे, मालोळी, नानोडे, साट्रे, पेंड्रल, गुळ्ळे, हिवरे, केळावडे ह्या गांवांचे सगळे जे फॉरेस्ट एरिया जे आसात ते हेतून पडटा अशें तेंच्यांनी आपल्या नोटिफिकेशनान म्हटलेलें आसा. सो आतां जेन्ना टायगर रिझर्वाचें जेन्ना हे जेन्ना बोवाळ सुरू जालो तेन्ना आमी कालचे जे डिबेटी उपरांत जे म्हाका 70तल्यान कांय लोकांनी जे कॉल केले की मी सगळ्यांचें हें आशिल्लें की हे कित्याक म्हणजे गरज नासतना कित्याक लादला. आनी तांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की फाटलीं 20-22 वर्सां जे लोक स्ट्रगल करता, ज्या लोकांचो संघर्श सुरू आसा त्या लोकांक कसलेच हक्क दिवंक ना, कसली एक रुपयाची नुकसाण भरपाय दिवंक ना, भरपाय सोडूनच दी तेजी प्रक्रिया सुद्दां प्रोसेस सुद्दां अजून सुरू जावंक ना. अशे परिस्थितींत परत टायगर रिझर्व तेजें नोटिफिकेशन काडपाचो सरकारचो प्रयत्न आसतलो. कारण हायकोर्टान अशें सांगल्या प्रमाण जाल्यार ते म्हणटात की जे पयलींचेच निस्तरोग ना. करेक्ट. आनी आतां हे दुसरे जे म्हणजे जे आंगार येवपाचे आहा लोकांच्या, सो लोक प्रचंड डिस्टर्ब आसात. जे कांय जाणांचो दावो जो आसा की बाबा अमकीच घरां येता तमकीच घरां येता म्हणून, विशय तसो ना. विशय कसो आसा प्रमोद, इतके जेन्ना गांव येता तेन्ना त्या गांवाच्यो बाउंड्रीज किंवा त्या गांवाचे फॉरेस्ट एरियाज अशें सगळें म्हटलेलें आसा. आनी जेन्ना फाटले कांय दिसाच्यान जेन्ना फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंडर जेन्ना दावे निकालात काडपा खातीर जेन्ना ऑफिसर्स जेन्ना गांवांनी विजीट करताले तेन्ना आमी एक पळयलें की अनेक गांवाच्यो भितरल्यो सगळ्यो एरिया सुद्दां म्हणजे गांवांतले सर्वे क्रमांक नंबर सुद्दां फॉरेस्टान गेल्या आनी हे लोकांक खबर ना. सो म्हाजें एकूच अपील आसा सरकारा कडेन की तुमी जी सगळीं नाटकां आतां बंद करून थंयसरल्या किमान गांवांनी वचून त्या लोकांक सांगात की बाबा हे अभयारण्याची बाउंड्री खंय मेरेन आसा, कोणाचेर ताजो परिणाम जातलो, कोण कोर ग्रुपान कोण कोर हेतून येतलो, एरियेन येतलो आनी कोण बफर झोनान येतलो, हे सगळें सांगपाक जाय लोकांक. आनी तांचें रिहेबिलिटेशन करपा खातीर कितें करतले किंवा कोणाचें रिहेबिलिटेशन करपाक जाय आनी कोणाचें करपाक जायना हे फाटल्या 22-23 वर्सांत प्रमोद कोणीच सांगूंक ना. मागीर सरकाराक अपील आसा की आतां टायम येयला, तुमी पयलीं लोकांक सांगात की कोणाची एरिया खंय पडल्या ती. किशोर, तूं ह्या विशया कडेन कसो पळयता? कारण रिहेबिलिटेशन, डिस्प्लेसमेंट असले शब्द काल सावन आयकूं येवपा लागल्यात. कायद्या प्रमाणे आतां कितें जावपाक जाय, कितें जातलें ताजेर मागीर या, बट कायद्या प्रमाणे आतां कितें जावपाक जाय? प्रमोद, ह्या विशयाचेर जर उलोवपाचें जालें जाल्यार पयली गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की गोंय हें भारतान 1961 आयलें. तेच्या पयलीं भारताचो फॉरेस्ट एक्ट आसा. गोंय 1961 येवच्या पयलीं गोंय हें पुर्तुगीजाची एक कॉलनी आसली. गोंय भारतान येयल्या उपरांत भारताचे कायदे गोंयाक लागू जाले. पूण गोंयान त्या वेळाचेर कितें नेमकी परिस्थिती आसली, गोंयान जमनीची मालकी कोणा कडेन आसली? गोंयान जमनीची मालकी कोमनीदादी कडेन आसली, गांवकारी पद्दत आसली. दुसरी गजाल म्हणटात ती ज्यो कितें पोर्तुगीजा कडल्यान किंवा त्याच्या पयलीं आनी दुसऱ्या राजवटी कडल्यान जे कितें थोड्यांक हें मेळयलें मोकासो किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तेंच्या कडेन ती मालकी आसली. आकस्मीक भारताचे कायदे गोंयाक लागू जाल्या उपरांत
आणि गोवा, दमण आणि दीव जेन्ना केंद्रशासित प्रदेश आसलो आणि भारत सरकारचे अधिकारी जेन्ना गोंयांत येयले तेंच्यांनी गोंयचें ॲडमिनिस्ट्रेशन हें भारत सरकारच्या कायद्या प्रमाणे सुरू केलें आणि ते ब्रिटीश राजवटी प्रमाणे आसा. एक पयली लक्षात दवरूंक जाय बारीक गजाल. गोंयांत पुर्तुगीज राजवटी खाला आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनाची जी पद्दत आसली ती ब्रिटीश पद्दती पेक्षा कंप्लीट डिफरंट आसली. ते गोंयांत येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ताबडतोब ब्रिटीश कायद्या प्रमाणे आपल्यो प्रक्रिया करपाक सुरवात केली. लोकांक खबर ना. आतां पांडुरंग बाब जो सांगता पळय की तेंच्यांनी आमकां सीमा, हांव तुका गॅरंटी 100% सांगता ऑफिसरांक सुद्दां खबर नासतली बॉर्डर खंय आसा ती. ही नेमकी परिस्थिती आसा. दुसरी गजाल आमची लक्षांत घेवपाक जाय की गोंय मुक्त जाल्या पासून पयल्या वेंचणुके पासून कितलींशींच वर्सां प्रताप सिंग राणे हे आमदार प्रतिनिधित्व करतात 70 तालुक्याचे. ते महसूल मंत्री असले, ते वन मंत्री असले, सगळ्यांत चड मुख्यमंत्री पद हे तेंच्या कडेन आसलें. त्या वेळाचेर हे विशय येयल्ले जमीन मालकीचे. गोंयांत 70तूच न्हू तर पुराय गोंयांत प्रमोद सगळ्यात म्हत्वाचो विशय म्हणटात तो जमीन मालकीचो, जो भाऊसाहेब बांदोडकरान आणि त्याच्या उपरांत शशिकला काकोडकरान कितें आपल्या पद्दतीन हाताळ्ळो, लोकांक रायट दिवपाचो प्रयत्न केलो. मागीर कोणीच तेचेर सिरियसली विचार करूंक ना. कित्याक मागीर राजकारणाचें अशें लक्षांत येयलें की ही मालकीची अस्थिर म्हणजे मालकी जो मेरेन लोकांक ना पळय तो मेरेन लोकांचो गैरफायदो घेवपाक मेळटलो, जमनीचो धंदो करपाक मेळटलो. आयज परिस्थिती अशी आहा की न्यायालयान प्रमोद निर्णय दिलो की तुम्ही ट्रायबलांक आणि फॉरेस्ट ड्वेलरांक तुम्ही अधिकार दिवंक जावो. आयज परिस्थिती आसा 70 जे गांव आसात पळय एक तर ते फॉरेस्ट लँडान एन्क्रोचर्स म्हणून लागल्यात, दुसरी रेव्हेन्यू जमनीन तेंची ह्या घरां आसात, तिसरो मोकासो थंय आसा, आलवारा जमनी आसा. ह्या खंयच्याच मालकीच्या क्षेत्रांत प्रमोद ते कॉम्पेन्सेशनाकूय पात्र ठरनात आणि कसल्या रिहॅबिलिटेशनाक सुद्दां पात्र ठरनात. म्हटल्यार इतली पिढयो ज्यो तेंच्यांनी थंय घालयल्यो ते कितें जंगलासून येयल्ली जनावरां तेंचें भवितव्य कितें? जॉयल, डू यू हॅव एन आन्सर टू दॅट क्वेश्चन? इट्स अ व्हेरी व्हेरी क्रुशियल क्वेश्चन की जेन्ना आमी डिस्प्लेसमेंट किंवा रिहॅबिलिटेशन म्हणटा जमनीचो मालकी हक्क हो पयलो प्रश्न. आणि 70 भितर तर आमी पळयलां की ह्या प्रश्न इतले जटील आसात की प्रत्येकाक आपल्या जमनीचो मालकी हक्क सिद्ध करून मागीर ती रिहॅबिलिटेशनाची प्रक्रिया ही खूब किचकट जातली. Do you have an answer to that very crucial question? Yeah, Pramod, this is a very tricky situation which the government will have to face now because, as Kishore has said, there are no papers, property papers with this dwellers there. But the fact is, if you see the court order, which is again quoting the Forest Department survey, and based on this survey, they have gone ahead and concluded that there are minimum families which are going to be displaced in the core area. So तेजेर पळोवपाक गेल्यार हो सिंपल विशय दिसता. बट एज Pandurang says, that there are so many dwellers into the area, then there will be a serious problem. So whether the area, the question is that how many people are there in the core area of the forest of the reserve. आता चड लोक आसा जाल्यार मागीर तांकां डिस्प्लेस करपाक ऑर रिहॅबिलिटेट करपाक खूब मुश्कील जातलें. अगेन बिकॉज देर आर नो प्रॉपर्टी पेपर्स, दे वील हॅव नो प्रॉपर्टी पेपर्स, ऑर मे बी दे वील हॅव नो डॉक्युमेंट्स टू प्रूव देअर ओनरशीप ऑफ रायट. सो दॅट वूड बी एन इश्यू. दुसरो विशय जो आसा पांडुरंग बाब तो म्हळ्यार हाजी व्याप्ती कितें आसतली. कारण काल आमी उलयले तेन्ना कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे मायदोय वायल्ड लायफ सँच्युरी पुरती व्याप्ती दिसताली. काल सांजे सावन बोवाळ जालो की ही व्याप्ती नेतुर्ले मेरेन वचपाक शकता, कंप्लीट टायगर रिझर्वाची. तुमची माहिती आणि अभ्यास कितें सांगता हाजी नेमकी व्याप्ती आता कितली आसतली? न्ही, एक जो रिपोर्ट आशिल्लो पयलो त्या रिपोर्टा प्रमाण जो टायगर रिझर्वा खातीर म्हणजे वाघांच्या अधिवासा खातीर त्यांचे जे रावपाचे ह्या जो आसा त्याच्या खातीर हो जो सगळो बेल्ट आसा, म्हादय धर, भगवान महावीर, नेत्रावळी आणि खोतीगांव असो एक रिपोर्ट आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता की कालच्या जी ऑर्डरी प्रमाणे म्हादय आणि भगवान वायल्ड लायफ सँच्युरी आणि नॅशनल पार्क जे आसा पळय त्याच्या एरियात येवपाक जाय. त्याच्या फुडें म्हाका दिसना. कारण त्याच्या उपरांत भीमगड ज्या एनटीसीएच्या डेटाचेर हायकोर्टाने विसंबून हो निर्णय दिला तो एनटीसीएचा रिपोर्ट म्हणटा की 70 टू नेत्रावळी म्हणून. बरोबर. तांचो इनिशियल जो टायगर रिझर्वाचो रिपोर्ट आहा तो. बरोबर. आणि कालची ऑर्डर प्रमोद क्लियर आसा न्ही, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी. करेक्ट. कालची विशय ऑर्डर ही स्पेसिफीक आसा. हय किशोर बाब, तुमकां दिसता कालची ऑर्डर ही स्पेसिफीक उरतली काय एनटीसीएच्या रिपोर्टा प्रमाणे ताची व्याप्ती वाडटली? ना, कालची ऑर्डर जशें पांडुरंग सांगता तशें कालची ऑर्डर ही म्हादय वायल्ड लायफ अँड सराउंडींग एरिया अशी ती ऑर्डर म्हणटा. कितें जालां प्रमोद
की कालची ऑर्डर आयल्या उपरांत खूब जाणांक उमेद जाल्या, पूण उमेद वेगवेगळ्या कारणां खातीर जाल्या. आता निवाडो जाला टायगर रिझर्व करचो म्हणून. आता कांय जाणांनी टायगर रिझर्व जाल्यामुळे आमी म्हादय वाचोवंक शकता म्हणून एक गट उमेदी जाला. दुसरो गट उमेदी जाला की हां टायगर रिझर्व जालें मरे आतां मायनींग बंद जातलें, सरकारान मायनिंगाचें हें केल्लें लीज केल्लेलें तें आतां बंद जातलें. म्हणजे प्रत्येक लोकांक वेगवेगळ्या पद्दतीन उमेद जाल्या. पूण बाबडे जे दुख्खान आसात पळय लोक तेंचो विचार आयज कोणूच करतना. म्हणजे आयज ज्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आयल्या की सगळी गजाल बरोबर प्रमोद की पर्यावरण रक्षण, वन्यजीव हे सगळे म्हत्वाचे आसात, पूण त्याच बरोबर मनीस म्हणून जे 70चे लोक आसात त्यांच्या बाबतीन आयज कोणाचीच प्रतिक्रिया तुका म्हणजे विधानसभेन सुद्धा आयज कांय ज्या आमदारांनी आयज हो मुद्दो उपस्थित केलो तेन्ना एकट्याय मनशान अशें सांगूंक ना सरकाराक की तुमी टायगर रिझर्व आमकां जायच, पूण त्याच बरोबर 70च्या लोकांक व्यवस्थीत पद्दतीन न्याय मेळटलो अशा पद्दतीन आमकां हो विशय आतां सुटावो करपाक जाय असो कोण उलयत ना. म्हणजे त्या लोकांक तुमी कन्सिडरूच करिना काय कितें अशें जावपाक शकना. दुसरी एक म्हत्वाची गजाल त्या ऑर्डरीन प्रमोद म्हटला की ग्रामसभा एक्सपर्ट हांकां विश्वासान घेवन सरकारान ही बॉर्डर आखची पडटली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वायल्ड लायफ सँच्युरी जेन्ना नोटिफाय केलें पळय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हण TCP म्हण खंयचीं जेन्ना मॅपिंग करपाचें आसता रिजनल प्लॅन सुद्दां ते अशे बसतात एक्सपर्ट आनी कंप्युटराचेर तेचेर बॉर्डरी ठरयतात. ग्रावंडाचेर कितें परिस्थिती आसा पळय ही कोणाकूच खबर नासता. ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या बाबतीनूय अशेंच जाला की कितें म्हणटा ते गुगल मॅपिंग आणि ह्याच्या पद्दतीन ह्या सगळ्या तंत्रज्ञानाच्या आदाराचेर तेंच्यांनी आपल्यो बॉर्डरी ठरयल्या. पूण ती बॉर्डर सोदपाक जेन्ना तूं गांवांत वयताय जाल्यार गांवांत परिस्थिती अशी विचित्र आसता की बाबा ही बॉर्डर आखची कशी. सो वास्तव आणि प्रत्यक्षान प्लॅनिंग हाचो संबंध खंय तरी हातून दिसना आणि त्याच्या खातीर हे प्रश्न उपस्थित जाला. तूं जशें म्हणटा ह्याची व्याप्ती प्रमोद खूब व्हडली आसतली आणि ही व्याप्ती जर आमकां कमी करपाक जाय जाल्यार सरकाराक त्या स्थानीक लोकां बरोबर बसोन तांच्यो समस्या अडचणी समजून घेवन एक्सपर्टाची मदत घेवन ही सगळो प्रोसिजर करून हो विषय सुटावो करचो पडटलो. तुम्ही हांगा पणजे बसतले आनी तो सुटावो करतले जमचें ना. But Joel, what do you think is the initial assessment? What will be the area of the tiger reserve? Only limited to Madhai Wildlife Sanctuary, or it will the other wildlife sanctuaries will also be a part of it? Pramod, the ruling doesn't define the boundaries of the reserve, but the understanding is that it is largely around Madhai. But one thing is very clear: the court has consistently in its order has feared that there is or rather raised a concern regarding a fear that is put in the mind of the people, saying that they will be displaced and their rights will be lost and all of that. So the court has reminding people, the government again and again, to build that confidence in the people and to tell them that this is not going to happen. It is not going to be. Also, the court has also said that Gram Sabhas will have to be engaged, and maybe expert committees will have to be engaged in ensuring that the people's livelihoods are not. I think एक गजाल म्हाका इंटरेस्टिंग दिसता लोकांक सांगपाची की आफ्टर दॅट वील मूव टू अनदर हे की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीची एरिया जी आसा ती 208 स्क्वेअर किलोमिटर आसा. आनीक जर आमी बाकीची वायल्ड लायफ सँच्युरी गोंयांतली धरल्यो जाल्यार ताची टोटल एरिया ही 700 स्क्वेअर किलोमिटर जाता. म्हणजे ऑलमोस्ट 20% गोंय हे वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर वता 700 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणटकीर. सो त्या दृश्टींतल्यान बाबा ही 208 स्क्वेअर किलोमिटरा पुरती मर्यादीत उरतली काय 700 स्क्वेअर किलोमिटरा मरे उरतली एकाच कारणा खातीर, कारण 2018 भितर जो टायगर सेन्सस केल्लो NTCN तांणी सांगिल्लें की ही जी कंप्लीट एरिया आसा 700 स्क्वेअर किलोमिटराची इज क्रुशल फॉर टायगर्स आणि इट इज अ टायगर कॉरिडोर ऑल्सो म्हणून. सो एक वटेच्यान टायगर रिझर्व आनी ताचे कुशीच्यान टायगर कॉरिडोर हो विशय जो आसा हो जर आमच्या राजकारण्यांनी सेन्सिटिवली जर हाताळूं ना जशें किशोर सांगता जाल्यार म्हाका दिसता तातूंतल्यान भयानक प्रश्न निर्माण जावपाक शकतात. ताजी डेप्थ आनी व्याप्ती समजून घेवन हो विशय हाताळचो पडटलो. पंडगांव नेक्स्ट विशयाचेर वता आनी तो म्हळ्यार अंडरग्रावंड केबलिंगाचो जो आज पयली विधानसभेत आयलो तो. आनीक म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं आमी ह्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचेर उलयतात आनी दर विधानसभे भितर तो प्रश्नूय येता, ताजेर उत्तराय मेळटात. जाताय बी काम, पूण कामाची गती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता एक निराशा येवपा सारकी. बरोबर न्ही? बरोबर. सो बेजीक इशू जो आसा तो कित्याक लागून इतली हे प्रॉब्लेम?
नाही, पण मग एक गजाल सुधीर ढवळीकरांनी आज क्लिअर केला ती म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 40 कोटी सुमार खर्च करून अंडरग्राऊंड केबलिंगाचो विषय हे करतलो. आणि हो विषय आयचो न्ही, जवळ ह्या गजालीक 20 वर्सां जाली गोंयांत सुरू जालें अंडरग्राऊंड केबलिंग. आणि म्हाका ते बेगीन सोंपोवंक जाय जेणे करून आतां चर्चा केली फॉरेस्टाच्या विशयाचेर. फॉरेस्टांतल्यान लँड व्हरपा खातीर किंवा फॉरेस्टान जी घरां आसात गांव आसात तांकां लायट दिवपा खातीर खूब अडथळे आसात. तो म्हाका दिसता अंडरग्राऊंड केबलिंग जसो सुरला आमच्या गांवांत, म्हाका दिसता गोंयांतलो पयलो गांव तो जेका डायरेक्ट साखळेच्यान वाळपयच्यान डायरेक्ट ताका अंडरग्राऊंड केबलिंग केल्ली आसा. सो अंडरग्राऊंड केबलिंग ही काळाची गरज आणि ताका जाता तितल्या बेगीन सरकारान ते करपाक जाय. तातूंत म्हणजे हे गजालीक 20 वर्सां लागप हेच खरें म्हळ्यार आश्चर्य आसा हेजेर. सो म्हाका दिसता अंडरग्राऊंड केबलिंग हो एक बरो ऑप्शन आसा जो बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. किशोर, कित्याक लागून अडथळे येतात, इतलें स्लो हें काम कित्याक? एक प्रमोद आमकां पयलीं मान्य करपाक जाय की विकास आणि कांय ज्यो गरजेच्यो गजाली आसात त्यो जावपाकूच जाय, प्रश्नच ना. अंडरग्राऊंड केबल गोंय हें इंटरनॅशनल टुरिस्ट डेस्टिनेशन, ज्या पद्दतीन गोंयचो विकास, पर्यटन हे सगळ्या गजाली जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान अंडरग्राऊंड केबलिंग हे आसचेच पडटलें. पूण कशें आसा प्रमोद की आमकां हे नेते जे विकासाच्यो गजाली सांगतात पळय त्याचे अंडर टेबल जे त्यांचे व्यवहार असतात पळय, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टान एक सर्टन पर्सेंटेज ही काय गजाल आतां लिपलेली उरोवंक ना किंवा ही गजाल सांगा म्हणजे कितें उलयता तूं, तुज्या कडेन प्रूफ कितें आहा, कांय गरज ना. प्रूफ जाका जाय तेणी म्हाज्या फुड्यान येवचो, हांव सांगता तुका. अंडरग्राऊंड केबलिंग जाय पूण ताका पद्दत आसा काय ना तें काम करपाक. पावसाक 2 म्हयने उरल्यान तुम्ही अंडरग्राऊंड केबलिंगाचें काम सुरू केला. आमचे सगळे पेडण्यान वाटोळे लावन दवरले रस्त्याचे, एक कुसकूट रस्तो सुद्दां ना. काम करा रे, पूण ताका एक पद्दत आसता काय ना, ताका एक सिस्टम आसता काय ना, बाबा ते केन्ना करप, कशें करप, कशा पद्दतीन कमीच कमी लोकांक त्रास करप, मागीर तुम्ही दाखयतात काय कितें आमी अंडरग्राऊंड केबलिंग करता म्हणून. एक गजाल. दुसरी गजाल प्रमोद, ह्या फावटी वीज खातें जें आसा तें सुदीन ढवळीकरा कडेन आयला. सुदीन ढवळीकर हो मास्टर इन PWD डिपार्टमेंट, म्हणजे सगळ्यांत चड PWD डिपार्टमेंट त्यांनी हाताळ्ळा. फाटल्या फावटी तुका सांगता PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाची एक इंटरव्यू हांवें आयकली. इंटरव्यू ऐकल्या उपरांत म्हणजे रस्त्याच्या खड्ड्या वयल्यान तांचेर आरोप जाताले त्या संदर्भात तांणी स्पश्टीकरण दिला. ताचें म्हणणें आसा की कितलीशींच कामां ही तशीच पेंडींग आसात. सिवरेजीचे कामां, सिवरेज लायनूय घातली, कनेक्शनाय दिली, सिवरेजूच सुरू ना. म्हणजे त्यांनी अप्रत्यक्ष सुदीन ढवळीकराच्या कारभाराचेर टिका केली. आयज सुदीन ढवळीकर सांगता 5 दिसांक त्याची फायल CMA कडल्यान मंजूर जाता. वयस म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं जो सुदीन ढवळीकर ह्या मुख्यमंत्र्याचेर जे कितें उलयतालो त्याचो प्रभाव इतलो जालो की मुख्यमंत्री आता त्याची फायल 5 दिसांत क्लियर करता. सुदीन ढवळीकराचो अनुभव हो खरोच चड आसा. पूण आयज तेणी जी 15 वर्सां PWD जे कितें कारभार केला पळय तेचें दर्शन आयज आमकां वचत थंय दिसता. रस्त्यांचे वाटोळे जाल्ले आसा. प्रमोद, हे विकासाच्या नांवार आमकां आभासी चित्र तयार करून दाखयतात. प्रामाणीकपणा जर हेंची आसात न्हू जाल्यार सगळीं विकास कामां व्यवस्थित जातात. जॉयल, अंडरग्राऊंडाक किशोरान अंडर टेबल वरून हाडले. सो वाय डू यू थिंक द प्रॉब्लेम इज प्लॅनिंग ऑर एक्झिक्युशन? See, Pramod, if you've seen the debate today on the floor of the House, there was not a single MLA who said, yes, I'm happy with the power situation. Saglani, across party lines, in fact, some of even the senior ministers in the government have risen up to say that, they are having problems with power. Yeah. Like, for example, I'll give you one example. Margaon, which is completely, with underground cabling done and everything done. Digambar Kamath has said on record that they are drawing power from 4 substations. Itle bare asana dekun, they are saying that, they are having massive power cuts, so that explains the situation we are in. So ज्या जाग्यार अंडरग्राऊंड केबलिंग आसा थंय सुद्धा पॉवर कट जाता. So basically, underground cabling is one part of it. It's not going to resolve your entire power issues, and all MLAs who have spoken has said that. The second thing is there are connected issues like maintenance. Pre-monsoon maintenance has not happened this time in some places. There is manpower shortage. There is equipment shortage. So ये सगळे गजाली पळयल्यार it is not entirely about underground cabling. So एक विषय तो आमी डिस्कस करतलो of power. We have to discuss it holistically in all aspects. Correct. एक बिफोर आय गो टू किशोर बाब, जॉयल, दुसरो जो विशय आयलो पावरा संबंधीचो, जे स्कॅम हे म्हाका दिसता विधानसभेकच कितल्याशा जाणांनी मान्य केलें. तो म्हळ्यार बंच केबलाचो. आतां बंच केबल म्हणटा ते सामान्य मनशाक समजुपा खातीर हे बंच केबल म्हणटा ते प्रकरण कितें आनी ते स्कॅम कितें? प्रमोद, बंच केबल म्हणजे कितें जातालें की दर फावटी पावसान
झाडांच्यो फांद्यो पडप, पावसान खांबे पडप, वायरींचेर कितें तरी पडप आनी लायट इंटरप्ट जावप, वीज खंडीत जावप, हाचेर तांच्यांनी एक सोद लायलो. बंच केबल म्हणून एक प्रकार येयलो. म्हणजे ते बंच केबल जे आसा ते मेन लायटीची जी वायर आसता पळय ती बंचान मदीं आसता, ताका कवर आसता. म्हणजे तेचेर फानी सुद्दां जरी पडली जाल्यार तेचो परिणाम जायना, तुटना. सो असो हो बंच केबल म्हणून एक संकल्पना 2016 मिलिंद नायक जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलो त्या टायमार ती हाडली आनी एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून 1000 किलोमिटराचो बंच 145 कोटीचो हो बंच एरियल बंच केबल म्हणून हे प्रकरण हाडलें आनी तेतून 2000 नवे खांबे घालून तेंच्यांनी तुका अजून कितल्याशाच गांवांनी दिसतले अशे बंचाचे चोम्याचे चोमे तेंच्यांनी खांब्या वयल्यान व्हरत गेल्या. पूण परिस्थिती अशी की ती टॅक्नॉलॉजीच कालबाह्य जाल्ली आनी ती टॅक्नॉलॉजी कांयच अर्थ ना अशें सिद्ध जालें. त्याचे सध्या नेमके प्रकरण खंय पावलां. प्रत्येक आमदारान आज डिमांड केला की ते बंच केबल प्रकरणाची चौकशी करा. 145 crores रुपीसाचे ते प्रकरण. आता विषय असो आला की ते सुरू केल्ले मिलिंद नायकान, त्याच्या फुडें व्हेले ते मागीर पांडुरंग मडकयकरान. हे दोनूय मनीस आयज विधानसभेन ना. सो नसल्या कारणान आयज सगळे जाण तुटून पडले. तेतूंतलो जर एकटो आसलो आनी तो जर सत्तेन आसलो जाल्यार कोण आवाज करचो नासलो. कोण गेले पळय तेंच्या फाटल्यान मारपाची ही पद्दत. पूण तुमकां जर चौकशी करपाची आसा जाल्यार ती प्रामाणीकपणान चौकशी करा आनी तो विषय कितें तो एकलो मेकळो व्हर. कितलीशीच वर्सां जाली आमी आतां आयकता प्रकरण. तुका हे पडटा किशोराचे सारकें म्हणजे हांव कंप्लीट एग्री आहा किशोरा कडेन. ते लोक ना ताचे मागीर कोण तरी फिल्डिंग लायल्ल्या भशेन हें करप, कारण ते लोकूच आयज असेंब्लीन ना. आनी दुसरो तर एकटो म्हणजे म्हाका दिसता ताका एक हें जाला भायर सरल्या राजकारणांतल्यान एकटो हें जाला. दुसऱ्या जाग्यार म्हाका दिसता बीजेपी थंयसरलो आमदार आपल्या हितून हाडलेलो आसा. दोनूय कडेन म्हाका दोनूय कडेन बीजेपीन आमदार हाडलेले आहा त्या लोकांचे. म्हणून भोवतेक तांकां त्रासांक घालपा खातीरच आयचो डिमांड बी असो येता. ना बट एक प्रश्न येता की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आज एडमिट करता इन्क्लुडिंग ट्रेजरी बेंचीस की हे गौडबंगाल म्हणून स्कॅम म्हणून अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन आतां सगळेच जेन्ना एडमिट करतात तेन्ना एक गजाल दिसना हो प्रश्न विधानसभेत येवपा खातीर रावपा जाय आशिल्लो. परस्पर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करप शक्य नाशिल्लें. हय शक्य आशिल्लें. म्हाका दिसता म्हणजे तो तेच जाणून बुजून कोणी तरी हें केलां आसतलें. आनी जर ते स्कॅम आसा न्ही जाल्यार तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय, कारण तो राज्याचो पयसो. जर तो वेस्ट जाला आसत जाल्यार तो राज्याचो पयसो, तेजें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जाय. जॉयल Pramod, it's a 145 crore scam which the opposition is alleging. Sudhin Davlikar एक बरो हे काढलो. See why this kind of a cable is because the cable which was currently in use, the earlier which was in use was very brittle. He's saying that तो मडटलो रोखडोच आनी तेका लागून हो केबल हाडिल्लो. So but in the same vein Sudhin Davlikar is saying that this is a big scam म्हणना तो, पण he is saying that this is something completely wrong, faulty म्हणटा तो, completely faulty. So when your power minister himself is raising up and standing up and saying that it is something is wrong, fault कोणाचो असो म्हणटा. रस्त्याचे काबार जाल्या पळय तो फॉल्ट कोणाचो काय म्हणून इतके वर्ष पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोणाचो. लायट वत तेन्ना आमगे एक आवडीचो शब्द आसता फॉल्ट सोदता म्हणून. हय. सो आतां पॉवर डिपार्टमेंटाकच फॉल्ट सोदचो पडटलो. हय. सो बेसिकली what happens is that this, if that is a scam, if everybody is demanding a thing, why the CM is not going ahead and maybe instituting a house committee or maybe initiating a probe into this, because it's huge money. It's 145 crores. रुलिंग सायडीच्या आमदारांनी सुद्धा स्कॅम म्हणून एलिगेशन केला. सगळ्यांनी स्कॅम म्हणून केला. मायकल लोबो उठलो मागीर सगळे सिनियर मेंबर्स हॅव stood on their feet and demanded a probe there. बट तशें कांय जावंक ना आनी तो थिंगाच विशय इसरून गेले मागीर. हय किशोर, व्हेरी क्विकली, डू यू थिंक विधानसभेक ते दोन मनीस नात ही एक गजाल बरी आहा, पण प्रत्येक स्कॅमाची इन्व्हेस्टिगेशन जावपा खातीर विधानसभेक येवप गरजेचें. प्रमोद, कोणाची स्कॅमाची चौकशी करतले? हो आतां स्कॅम सांगतात तो थंय जीएसआयडीसीन ब्रिज बांदला ताका रस्तोच ना. सुदीन ढवळीकर जर हो फॉल्टी म्हणटा न्हू जाल्यार सुदीन ढवळीकराच्या पीडब्ल्यूडी खात्यान आणि आरटीओन वाहतूक खात्यान कितले फॉल्टी हेच्या पयलीं निर्णय जाले आनी तेचो राज्याच्या एक्सचेकराक कितले नुकसान जालें हेचो जर हिशोब जाय जाल्यार म्हाका 2 दीस दी, हांव लिस्ट काडटा. सर हें कशें आहा? हें सगळो मनोरंजनाचो भाग जाल्लो आहा. हांव जर तुज्या घोटाळ्याचेर उलयता, फाल्यां तूं म्हाज्या घोटाळ्याचेर उलयतलो. सगळे हेतून इन्वॉल्व आसात. सो हे चर्चा करतात ते, कारण चर्चा करपाकूच जाय. तो विधानसभेच्या अधिवेशनाचो एक भाग. सो ते चर्चा करतात, आमी आयकतात, आमी एन्जॉय करतात. इतलेंच तेतून कांयच साध्य जावपाचें ना. आनी त्याच्या खातीर म्हाका दिसता आमी लोकांच्या विशयाचेरूच चर्चा करया.
ह्यो गजाली ह्यो टाइमपास. आमी लोकांचे विशय सोडोवपाच्या दृश्टींतल्यान चर्चा करया हें म्हाका तुगेले किशोर बाब सामकें पडटा. म्हजो वेळ सारको सोंपला पूण एक गजाल इम्पॉर्टंट, आमी फाटले खूब सेशन्स पळयल्यात की खंयची तरी गजाल एक विधानसभेक येता आनी मागीर चवकशीचे आदेश दितात आनी ते विधानसभेक येतकीर अशें दिसता की अरे हे सगळ्यांक खबर आहा मरे कितें तरी चुकीचें चलिल्लें म्हणून. सगळ्यांक खबर आहा, कोण तरी उठता सांगता की चवकशी करया म्हणून चवकशीचे आदेश दितात आनी एकदां ते मुखार चवकशीचें कांय जायना. अशी घडटा तेन्ना लोकांचो एकूण प्रशासनांतलो विश्वास कमी जाता. तो विश्वास कमी जावप बरें न्ही. ती प्रक्रिया म्हणून इट शूड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लुजन. तें भान आमच्या राज्यकर्त्याक आसतलें इतलेंच मागता आनी थांबता. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.